हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। आयज मंत्री शिरोडकरान हांगा मंत्रालयात एक बसका घेतली। तातूंत ताणें सांगलें की सहकार क्षेत्रात प्रामाणीकपणा म्हणटा तो खूब म्हत्वाचो, पूण आयज दुर्दैवान गोंयच्यो 5 सहकारी बँक्यो त्यो डबघाईक गेल्ल्यो आसात। ह्यान फुडें अशे तरेच्यो बँक्यो डबघाईत येवच्यो न्हू हाचे खातीर सहकार क्षेत्रात मोठो बदल करतलो अशे तरेचे म्हत्वाचे स्टेटमेंट सुभाष शिरोडकरान केल्ले आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती उसगांवच्यान येता। उसगांव जी एक एक्सिडेंट जाल्ली आसा आनी अपघातात एकल्याक बरो सुमार लागिल्लो आसा। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्लो आसा। आनी आतांच एक म्हत्वाची अपडेट येता ती म्हापशें मुन्सिपालिटींतल्यान। म्हापशें मुन्सिपालिटीची बसका सुरू आशिल्ली आनी ह्या बसकेत जे नोकर भरतीचो विशय बरोच गाजलो आनी सुमार 11 नगरसेवकांनी हे बसकेंतल्यान वॉकआउट केल्ले आसा। ह्यो तीनय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार धनगर समाजाक ST दर्जो मेळचे खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांक येस मेळटलें। तशेंच बेगीनूच धनगर समाजाक ST दर्जो मेळटलो अशें उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान उलयला। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार रुमडामळ धवल्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणांत मडगांव पुलिशेन दुबावीत कृष्णा आनी ताच्या हेर 3 वांगड्या आड गुन्यांव नोंद केला। शुक्रारा राती विनायक वळवयकार हाचेर तरणाट्यांनी जीवघेणो हल्लो केलो। फुडें या आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयचे दिसाची घडणूक। सध्या राज्यांत जॉब कॅश फॉर जॉब ह्या स्कॅमान एक नांवां जी आसात ती उक्ताडार येतात। त्या भायर राज्यांत सध्या गुन्यांवांची प्रकरणां जी आसात वेगवेगळे गुन्यांव ती थांबपाचें नांव घेनात। सध्या कालूच फोंडे पुलिशेन चायल्ड मॅरेज ह्या गुन्यांवा खाला 5 जाणांचेर सध्या गुन्यांव नोंद करून एकट्याक अटक केल्लो आसा। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यान त्या चलयेच्या तशेंच ताच्या घरच्यांची फसवणूक करून ताचें लग्न जें आसा तें तांणी करून म्हणजे तांकां फसवून ही जी आसा ती चायल्ड मॅरेज केल्ली। आनी ह्या प्रकरणांत सध्या एका दुबाविताक अटक केल्लो आसा आनी ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास जो आसा तो फोंडे पुलीस करतात। ही तुमकां सविस्तर बातमी आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तशेंच 7च्या बुलेटिनांक पळोवपाक मेळटली। नितीन आमकां कॅश फॉर जॉबाची एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। तशेंच कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत आतां मेरेन गोंय पुलिशेन ल्हान एजंटांक अटक केल्यात, मात हातूंतलो मास्टर मायंड अजुनूय भायर आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान सांगला। तर आमी फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी तांणी खंयची बातमी केल्या ती जाणून घेवया। आयची जी बातमी आसा आयज सहकार पुरस्कार जाहीर केल्ले आसा। हो जो पयलो जो पुरस्कार डॉक्टर दत्तराम भास्कर देसाय हांकां सहकार भूषण पुरस्कार जाहीर मेळ्ळा। जाल्यार दुसरे आहा ते प्रतिमा धोंड हांकां सहकार श्री पुरस्कार, जाल्यार गौरी शिरवयकर आनी गोविंद नायक हांकां व्यक्तिगत पुरस्कार मेळ्ळा। आनी अंदू सहकार रत्न पुरस्कार कोणाकूच मेळूंक ना, बिकॉज कोणाचीच नांवां येवंक ना अशी माहिती आहा ती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिलेली आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे की मोर्चे कॅसिनोचो एक प्रकल्प येता ताका लागून बरोच बोवाळ सुरू आसा तेंच्यांनी। ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो तसोच थळावो आमदार आहा पळय ताचो विरोध आसा आनी तेंचें अशें म्हणणें की ह्या प्रकल्पा लागून खुबशी वाट लागतली आनी तशेंच लोकांची जी जीण
आहा ती विस्कळीत जातली. ताका लागून ते थळावो मंत्री जीत आरोलकर हांणी थळावो आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या विशीं TCP मंत्री आहा पळय तांकां पत्रय बरयलां. तांच्यांनी सांगलें हेजेर कितें सुटावो करतले म्हणून. जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ह्यो ज्यो आमचे सब एडिटर आनी एंकर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात त्यो मुजरत 7 वरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो येवपाच्यो आसा त्यो आमच्या हेर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल माध्यमांचेर पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.